ह्या महान गोंयकार भावाच्या नावान 1988 ह्या वर्सा दालगान कोंकणी अकादमी स्थापन जाली. ह्या अकादमीचो मुखेल उद्देश आसलो कोंकणी भाषेचे रोमी लिपीची सेवा करून ह्या लिपींतल्यान कोंकणीची सेवा करतल्यांक उत्तेजन दिवंक तांकां पुरस्कार दिवची सुचोवणी आयली. तशे पुरस्कार दिवंक दालगान कोंकणी अकादमीक फुरसत नासली, कित्याक अर्थीक वाटेन अकादमी असोक्त आसली. अशा वेळार 2004 वर्सा फादर कोसिसांव द सिल्वाच्या आदारान दालगान पुरस्कार सुरू केलो. ते उपरांत डीकीएचो संस्थापक अध्यक्ष एक मारेकार ऑब्सेगान पोंतल्लो आनी श्री तोमाजीन कार्डोजान फादर फ्रेडी जेदा कोस्ता पत्रकारिता पुरस्कार सुरू केलो. 2008 वर्सा जावन दालगान कोंकणी अकादमी गोंय सरकारा कडल्यान अनुदान मेळटा आनी तेन्नाच्यान ते आतां मेरेन दितात ते सगळे पुरस्कार स्थापन जाले. दालगान कोंकणी अकादमी रोमी लिपीचे कोंकणी खातीर वावर करता. हो वावर करता आसतना ह्या वावरांतल्यान जे निर्माण जाता ताची दखल घेवप आनी गरज न्हय तांकां पुरस्कार दिवन सन्मानीत करप हेंय एक दालगान कोंकणी अकादमीचें ध्येय आसा. हाचे बरोबर रोमी लिपी खातीर जो वावर करूंक जाय म्हणजे रोमी लिपींत पुस्तकां छापप, कोंकणीचे दुसरे लिपींतल्यान पुस्तकां लिप्यांतर करप, रोमी लिपींतल्या बरोवप्याक प्रोत्साहन दिवप, रोमी लिपींतल्या बरोवप्याक संमेलनां घडोवन हाडप, तांच्या पुस्तकांचे समीक्षण करप, कविता रचपा खातीर आनी हेर साहित्य रचपा खातीर कार्यशाळा घडोवन हाडप ही दालगान कोंकणी अकादमी आपली उद्दिश्टां मानता. वर्साचो प्रतिश्ठेचो दालगादो साहित्यिक पुरस्कार पंढरीनाथ डी लोटलीकर हाका फावो जालो. आयज आमी रोमी लिपींतल्यान पळयतात एका परस एक मासिका आनी मेमाळी प्रसिद्ध जाता. डीकेच्या पालवान हालींच गल्फांत एक पुस्तक पब्लिश जाल्ल्याचें खूब रोमी लिपींतलें पुस्तक प्रकाशन जाल्ल्याचें तुमी वाचलां आसतलें. आमची तियात्र सदांच हावसफूल आसता. हाचो अर्थ रोमी लिपींतल्यान कोंकणीची पोसवण आनी वाड बरे तरेन जायत आसा. दोमिंगोस कुएलोन संस्कृतीक मळार केलेलो वावर दालगान कोंकणी अकादमी मानून घेता आनी ताका 2015 वर्साचो दालगादो संस्कृतीक पुरस्कार भेटयता. जायत्या जाणांक देवान एक तरेची कला दिल्या आणि ती कला दिल्या ती आमच्या भितर दवरूंक न्ही. जी कला दिल्या ती लोकां पर्यंत पावपाक. आणि ती लोकां पर्यंत पावपाक आमचे कर्तव्य. 2015 वर्साचो प्रतिश्ठेचो जोएल डिसोजा दायज पुरस्कार मेसायस तावारेस हाका फावो जालो.
श्रीमंत सगळ्या संवसाराक आसतात आतां वावतलो गोंयची लोक खाला चारूय कोनशांनी व्हरून सरकारान आदार दिल्यार अमचो भाव सगळ्यांक पावूं हेंच म्हजें मागणें. देव बरें करूं. 2015 वर्साचो प्रतिश्ठेचो फादर फ्रेडी जी डाकोस्टा पत्रकारिता पुरस्कार पीटर पिशॉल हाका फावो जाता. हांव ल्हानपणांत हांवें कोंकणी भाशेन बरोवपाची सुरवात केली. आदले पोत्रां जशीं नवें गोंय, मागीर वाराणें लिस्ट आनी हेरूय पोत्रां आनी मॅगझिनां हांवें बरयलीं आनी आयज पासून बरयत आसा. 2015 वर्साचो प्रतिश्ठेचो दालगादो संस्था पुरस्कार बिग फूट लोटले हे संस्थेक फावो जाला. दोनच उतर आसा. बिग थँक यू. 2015 वर्साचो प्रतिश्ठेचो दालगाद टोनाटो पुरस्कार फादर जुझे सिल्वेरा हाका फावो जाला. साहित्य थोडे बरयता थोडे कोंकणीचो वापर करता आनी आज हो दालगादो कोंकणी अकादेमी कडल्यान हो ज्यूस म्हाका मेळ्ळलो आसा. म्हणजे जी दिशा म्हजी आसा जी वाट म्हजी आसा ती वाटेक चलून अदीक म्हाका नेट मेळून म्हणजे तो ज्यूस कसो म्हाका ही वाट तांपूंक आदार दितलोसो हांव धरतां. आनी दालगादो कोंकणी अकादेमीक म्हजो सहकार सदांच आसतलो आनी हो इनाम म्हाका फावो केलो देखून काल जनतान तांचे उपकार आठयता. खूब भाव करता आनी हे पुरस्कार अशीच खुर्चेर बसून ताणी चिंतूंक ना कोणाक दिवया हाका दिवया ताका पूण ताणी हे कोंकणी माचयेर वावर केल्लो आसा. हांगासर गोंया भितर बरो वावर केल्लो आसा. ताका ताणी खूब तोकस घेवन सोदून काडल्यार खरेंच पुरस्कार हे मनशाक फावो म्हणून. दालगाद कोंकणी अकादमी कोंकणीचो वावर रोमी लिपींतल्यान करता. पूण दालगाद कोंकणी अकादमी खंयच्याच लिपीचेर आड ना आनी देवनागरी लिपीचेर तर अजिबात ना. आयज देवनागरी लिपीक ऑफिशियल स्टेटस आसा तो रोमी लिपीक ना. जरी तर आनी फुडली 100 वर्सां उपरांत खंयची लिपी उरतली खंयची भास उरतली कोण कितें जातलें कोणाकूच खबर ना. आनी म्हणून म्हाका दिसता की आमी सगळ्यांनी एकठांय येवन जी इनजस्टीस रोमी लिपींतल्या कोंकणीक जाल्ली आसा ती इनजस्टीस पुसून उडोवपाचो प्रयत्न करपाक जाय. तेन्नाच कोंकणी ही सदांकाळ जिवी उरतली आनी कोंकणी जिवी उरल्यार गोंयकारपण जिवी उरतलें आनी गोंयकारपण जिवी उरल्यार गोंय उरतलें. पूण साहित्यीक वो आपले मन उक्तें करपी आणि जे आपल्या मनात विचार येतात ते मनात येवपी विचार लोकांच्या मुखार तितल्याच उक्तेपणान दवरपी हो जर कोण आसा जाल्यार साहित्यीक आसा. हिंदी अशें म्हणटात की जो न देखे रवी वो देखे कवी. सुर्याक सुद्धा जे दिश्टी पडना तो जो पोएट्री बरोवपी आसा जो कवी आसा तेका दिश्टी पडटा. आणि आम्ही पळयलात की साहित्यीक मळाचेर सुद्धा साहित्यिकांचे जे कॉन्ट्रिब्युशन आसा आमची सोसायटी उभी रावता. सोसायटी कित्याच्या आदाराचेर उभी रावता. सोसायटीचे स्वतःचे एक सोसायटी उभी रावपाचे वेगवेगळे तरेचे प्रत्येकाचे पॅरामिटर्स असतले. पण सोसायटी ज्या संस्कृतायेच्या आदाराचेर उभी रावता ज्या सोसायटी एका पिळगे कडल्यान दुसरे पिळगे कडेन वता
कल्चर एका पिढीकडे दुसऱ्या पिढीकडे वता तेन्ना तातूंत सगळ्यात व्हडलें जर कॉन्ट्रिब्युशन कोणाचें आसत जाल्यार तो बरोवपी जो साहित्यीक आसा तेजें सगळ्यात व्हडलें कॉन्ट्रिब्युशन आसा. जे भोवमानेस्त जांचो आयज आमी भोवमान केलो ते म्हळ्यार मानादी पंढरीनाथ बाब लोटलीकर, भोवमानेस्त दोमिंगोस बाब कोएल, भोवमानेस्त मेसियास बाब तवारीस, भोवमानेस्त पीटर बाब पेशोर, बिग फूड संस्थेचे स्थापणार भोवमानेस्त महेंद्र बाब आल्वारीस आणि जेसबीट पाद्री भोवमानेस्त जुजे सिल्वेरा. तुमकां सगळ्यांक आनीक एक पावटी परबी दिता. दोनया देवा लागीं बरी भलायकी तुमकां मागता आनी कोंकणी भाशेची कला, संस्कृती आनी दायजाची तुमी सदांच राखण करची म्हूण मागता.